नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। मोहम्मद पैगंबराचो अपमान करप्याची 4 दिसांत पडटली वळख, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। पेडणेचो झोनिंग प्लॅन थळाव्यांक जाय तसो जावना जाल्यार सरकारांतल्यान पडटलो भायर, मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकाराची शिटकावणी। सोनसड्या वयल्या कामगार पिवपाक हातपाय धुवपाक ना उदक, सरकारान उदकाचो करचो बंदोबस्त, कामगारांची मागणी। स्वयंपूर्ण गोवा उपक्रमा वरवीं गोंयची जाता सर्वांगीण उदरगत, म्हणटा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। परतीच्या पावसाचो शेतकारांक धपको, उटंगराचो पावस आनी नेटाच्या वाऱ्याक भात शेतीचे बरेच लुकसाण। सर्वधर्म समभाव आणि अंत्योदय तत्वाचेर वावुरता गोयचे सरकार, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। अबकारी खात्यान वास्को बायणा 2 दुकानांचेर घाली धाड, 92,000 सोरो जप्त, ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू। आता पळयात खबरो विस्तारांत। सोशल मिडियाचेर ज्या मनशान मोहम्मद पैगंबराचो अपमान केला ताची वळख 4 दिसां भितर पडटली। उपरांत ताचेर जाता तितले बेगीन कारवाय करतले। हो मनीस गोंयचो वा देशात खंयूय असल्यार ताका गोंयां हाडून कारवाय करतले, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। गोंय हज कमिटीचो चेअरमॅन उर्फान मुल्ला आणि हेर मुस्लिम समुदायाच्या फुडाऱ्यांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत यांची भेट घेतली। तांणी पैगंबराचेर टिप्पणी करपी मनशाचेर कारवाय करपाची मागणी केली। मुस्लिम समुदायान शांत रावचें अशें आवाहनूय मुख्यमंत्र्यान नव्यान केलें। इट इज दोनूय फेक आयडी ओके। आता फेक आयडी म्हटल्या उपरांत इंस्टाग्राम आमची 8 जणांची टीम डेप्यूट केला, दे आर वर्किंग, पण इंस्टाग्राम अकाउंट असल्या कारणान तुजो ओरिजिनल नंबर मेळपाक टायम वता। इंस्टाग्रामा कडेन डायरेक्टली उलोवप सुरू आहा, ताचे म्हणणें इट विल टेक मिनिमम 4 डेज। पण एक सांगता आमकां निश्चित खात्री आहा की कोणी पळय न्ही म्हणजे खंयच्या नंबरा वयल्यान क्रिएट जाला त्या मनशाचें नांव कितें हें आमकां 100% कळटलें। जर तो इंडियेन खंयसरूय आसत, इंडियेन परत सांगता जाल्यार थंयच्यान ताका उखलून गोंयांत हाडपाची जबाबदारी आमची आनी तेजे सगळे केसीस रजिस्टर जातल्यो। फक्त तो जर फॉरेन कंट्रीन आसत जाल्यारूच तो सुटलो ना, केस रजिस्टर जातली। जेन्ना केन्ना तो इंडियेन येता तेन्ना तो अरेस्ट जातलो। केन्ना केन्ना हे अशा पद्दतीचे फेक अकाउंट लोक फॉरेन कंट्रीन रावता आनी ते रजिस्टर्ड करतात आनी क्रिएट करतात, बट तेजेर केस रजिस्टर जातली। बट इंडियेन खंयसरूय जरी आसत जाल्यार 100% म्हणजे ताका जी सेक्शन लागता तितकी सेक्शन लागता ताका अरेस्ट करतात। ते कोणी चुकोन सुद्दां हिंदू मुस्लीम कॅथलीक खंयच्याच धर्माचेर कोणीच टिका करूंक जायना, कोणूच सुटचो ना। म्हणजे मुस्लिमांनी हिंदूचेर करूंक जायना, कॅथलिकांनी मुस्लिमाचेर करूंक जायना, किंवा आनी कोणी हिंदूचेर करूंक जायना। हांवें ऑलरेडी शिवाजीचो पुतळो म्हणलो, ताजेरूय केस रजिस्टर केली, फादराचेरूय केस रजिस्टर जाली, आतां जाल्यार तेजेरूय केस रजिस्टर जाली। अननेसेसरी लोक हे म्हणजे मुद्दामून दोनूय धर्माच्या मदीं झगडी जावपाक जाय म्हणून हे क्रिएट करतात। जेन्ना PFI हे आकांतवादी संघटनेचेर बंदी सरकारान घाल्ली तेन्नाय मुस्लिम लोकांनीच PFI कार्यकर्त्यांची म्हायती सरकाराक दिल्ली। जर भाजप ह्या विशया वयल्यान धार्मीक राजकारण करपाक सोदता जाल्यार मुख्यमंत्री आनी हेर मंत्री हो विशय सुटावो करपाक फुडाकार घेवचे नाशिल्ले, अशें उर्फान मुल्लाचें म्हणणें। ते भायर ह्या विशया वयल्यान जे मुस्लिम दुसऱ्या धर्मांक टार्गेट करतात तांचोय मुल्लान निश्चित केलो। सगळ्यान पयलीं गोंयांत जी कम्युनल हार्मनी जी मेंटेन जाल्या, सगळे आमचे मुस्लिम भावांनी जी आसा ती मेंटेन दवरपाक जाय। कसलोच पोस्ट जो आसा घातलो म्हणून पॅनीक न जावन तुमी सरकारा कडेन जे आसा येवन पुलीस डिपार्टमेंटाचेर विश्वास दवरून कायदो जो आसा हातीन जो आसा न घेवन जे आसा हे जे गोंयान कोण जे मॅसअप करपाक लागले गोंय तेंचेर जी आसा कशी तरी कारवाई करपाची हे सगळे जे आसा ताणें ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन तो DIG DG SP लेवल SIT जे आसा ताणें फॉर्म केल्या आणि त्याचा उद्देश एकूच आसा की जे कोणी थोडी एक टीम कर्नाटकात धाडल्या
की कर्नाटकाच्यान जे आसा कोण एकल्यान पोस्टाची कमेंट केलो म्हणून ताका हाडपाक जे आसा आतां इन्स्ट्रक्शन दिला कर्नाटकाच्यान जे आसा ताका हाडपाक लागून. आनी जो इंस्टाग्रामाचेर जेणे पोस्ट केलो ती आजून जे आसा ताका जे आसा ते तांकां मेळूना. सो मुख्यमंत्रीन जे आसा आमकां आश्वासन दिलां सगळे कम्युनिटीक, आमचे सगळे हांगा जे आसा अध्यक्ष येल्ले कडेन आसा, BJP मोर्चाचे जे आसा हांगा मेंबर येल्ले कडेन आसा, की इमिजिएटली जाता तितले बेगीन तेणें आपल्या तोंडान वचून सांगलां की जाता तितले बेगीन जे आसा ते मनशाक जेणें येदी व्हडली जी आसा प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमाचेर जे आसा येदे व्हडले जे आसा तेणें टिप्पणी करून जे आसा बुरशे विवादीक जे आसा कुरान जो आसा आमचे जे आसा ते ग्रंथ जे आसा तेजेर जे आसा तेणें ते यूज करून कार्य करपाचें कृत्य करपाचें काम केलां ताका पनिशमेंट जातली. आनी आमकां तेणें आश्वासन दिलां की गोंयान जे धार्मीक भावनाचे हर्ट करता सेंटिमेंट तांकां नॅशनल सेक्युरिटी एक्ट आनी UAPA एक्ट हेज्या पयलीं UAPA एक्ट जे आसा पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया जे गोंयान जे आसा दहशतगर्द म्हणून जे आसा टेररिस्ट टायप ऑर्गनायझेशन करताले तेंचेर जे आसा कारवाई केली. आनी आमी सगळे जे आसा आयज हांगा जे उबे आसा आमी सरकाराक फूल तेंको दिलो. PFI आसून बसून थोडे भुरगे कम्युनिटीचे आसून बसून जे कम्युनिटीचे अगेन्स्ट काम करताले आमी सरकाराक तेंको दिलो त्या भुरग्यांक आयडेंटिफाय करपाक आनी तांचेर केस रिजिस्टर करपाक, कित्याक ते गोंयची पीस जी आसा खंय तरी जे आसा काबार करपाचे प्रयत्न करताले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. कोण तरी छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो मोडून उडयता आनी एकलो शिवाजी महाराजा बद्दल द्वेष निर्माण करपी स्टेटमेंट दिता जाल्यार आनीक कोण तरी मुस्लीम धर्मा आड पोस्ट करता. ही कृत्यां आमी खपोवन घेवचे नात, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. गोंयची शांतिकाय भंग करप्यां आड योग्य ती कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्या. आज गांधी जयंती, शास्त्रीजींची जयंती. हांव गांधीजी आनी शास्त्रीजी हांकां आदरांजली दिता आसतना गोंयांत गेली कितलींशींच वर्सां सर्वधर्म समभावता मेंटेन आसा. पण आमी पळयता की ह्याच दिसांनी खंय तरी ही सर्वधर्म समभावता आमी सातत्यात मोडपाचो प्रयत्न थोडे जाण करता. कोण तरी शिवाजीचो पुतळो मोडटा, कोण तरी त्या चर्चीचो फादर हिंदू धर्माचेर उलयता, कोण तरी मुस्लिमाचेर पोस्ट घालता. आनी आमी सगळे जाण डिस्टर्ब जावन पुलीस स्टेशनाचेर वता, पब्लिकान वता. पण अशा पद्दतीन म्हाका दिसता सरकाराचेर विश्वास दवरचो. जेणी शिवाजींचो पुतळ्याक हात लायलो ताका भितर उडयलो, जाणें खंय तरी हिंदू धर्माच्या देवाचेर स्टेटमेंट केलो ताजेर कंप्लेन फायल केली आनी मुस्लिमांचेर जेंच्यांनी पोस्ट घातलो देवाचेर तेजेरूय बी FIR रजिस्टर केला. त्या खातीर लोकांनी अशा पद्दतीन रस्त्यार येवच्या पेक्षा सरकाराचेर विश्वास दवरपाचो. कोणाच्याच धर्माच्या बाबतींत कसलीच कोणी केल्लो दुजाभाव जो आसा पळय, कोणीच केल्ली टिका ही केन्नाच सरकार सहन करून घेवचें ना. गोंय ही ट्युरिस्टीक स्टेट आसा आनी आमकां सर्वधर्म समभावता हें मेंटेन करपाक जाय. बापूजींचो संदेश म्हणजे आमी म्हणटा अंत्योदय, ग्रामोदय आनी सर्वोदय हो कन्सेप्ट फुडें व्हरपा खातीर सातत्यान गोंय सरकार वावुरतलें. पेडणेचो झोनिंग प्लॅन थळाव्या लोकांक जाय तसो जावना जाल्यार सरकारांतल्यान भायर पडटलो. मांद्रेचो आमदार जी तारोलकारान शिटकावणी दिल्या. तशेंच गरज पडल्यार आंदोलनूय करतले अशेंय जितान म्हणलां. जे गांवांत आहा तेंच्यांनी नवीन घरां बांदल्यात तेंचे सेटलमेंट झोनाक पळोवंक जाय आनी ही जबाबदारी आसतली सगळ्या पंचायतीची आनी म्युन्सिपालिटीची. जाल्यारूच आमी बारीक सामान्य करतली. कित्याक फाल्यां सगळें कितें जातलें, आयज तेणी बांदला मेबी ऑर्चर्ड प्रॉपर्टीक बांदला, फाल्यां कोण तरी तेचेर कंप्लेंट करता. कित्याक पर्सनल ड्रायव्हर गांवांनी आसता, कंप्लेंट करता. तो म्हणटा कंप्लेंट केला डेप्युटी कलेक्टर नाल्यार मामलेदार म्हणटा तूं इल्लिगल बांदला. आतां लिगलायज करपाक यो रायट रायट टायमार. दुसरी गोश्ट लास्ट गेले 8 म्हयने हांव झगडटा इन सेन्स म्हाजो पर्सनल कन्सल्टंट आसा. वायट कित्याक दिसता तें आमकां. आयज खूब जाणांनी म्हटलां 45 मिटर्स रोड काडला, खंय काडला, हें काडला, बरें आहा. जेन्ना हांव मांद्रेच्या ऑफिसांतल्यान जेन्ना घरा वयता कुळ्यांतल्यान एसेंब्ली सुद्दां रेज केल्लो तेन्ना नॅरो रोड सारके आनी घरां सारकी ते रस्त्याक येता. आनी जेन्ना तूं भायर सरता तेन्ना रस्त्याचेर भायर सरचें पडटा आनी भुरगीं आसतात खेळटात थंयसर. आनी पयलीं ट्रेनाच्या सकयल सरळ सांगता हांव, जर ह्यो रिजनल प्लॅन जर लोकल बॉडीज आनी स्थानिकांक जर कॉन्फिडन्सान घेवन जर करिना जाल्यार लोकसभाक आनी आमचे कडेन येवचें न्हू, आमी तांकां सपोर्ट करता. आनी हांव जें उलयलां तें फॉर्मा हांव म्हज्या डिसिजनाचेर आनी हे आंदोलनाक 100% हांव रस्त्यार देंवतलो. संसड्यार काम करपी कामगारांक फाटले कितलेशेच म्हयने उदक मेळना. दिसाक 2 बाटल्यो घेवन कामगार कामार वतात अशें ते सांगतात. पिवपाक, हातपाय धुवपाक लागसार घरातले उदक मागचें पडटा. सरकारान बेगोबेग उदकाचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी कामगारांनी केल्या.
बंडल बनाता है, बंडल धक्का मारता है, पानी पीने के लिए नहीं रहता है सर। कभी कभी बिना हाथ पाँव धोए सर का ही जाता है घर पे, और दोपहर को खाने को बोले तो लोगों के घर पास से जाता है हाथ मांगने के लिए, हाथ धोने के लिए पानी। बहुत दिक्कत होता है सर पानी का। अभी आपको नहीं बोले तो 2 महीना के ऊपर हो गया, 3 महीना होने आया। अभी पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है, 3 महीना नहीं। हाथ पाँव धोने का बहुत त्रास हो रहा है, घर से पानी ले पाता है। दिन भर इधर हम लोग बैठे काम कर रही है, पानी बहुत प्यासा था ना। वो सर का बहुत दिन से बोल रहा है आएगा, कब से आएगा। कितना दिन हुआ सर, बहुत त्रास हो रहा है। हम लोग गंदा काम कर कर को बस 1.5 महीने से 1.5 महीने से ज्यादा हुआ कि अंगार लगा कब से पानी नहीं आ रहा है। बहुत दिन से नहीं आ रहा सर, 6-7 महीना हुआ, 1.5 महीना नहीं 6-7 महीना हुआ सर। मोदी सोडतालो आता सोडना, लाईट कट केला, लाईट जाता त्यांना उदो सोडता म्हणता, मग कितले 1.5 महिने काम करता येणार, चांगले कितली बट्टी 2 बाटली उधारता। स्वयंपूर्ण गोंय ह्या उपक्रमाक 3 वर्सां पुराय जाल्या। ह्या 3 वर्सांत गोंयची सर्वांगीण उदरगत जाल्या अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां। तशेंच उद्देग, स्किलिंग, शेतां भाज्यो तशेंच हेर लागवड आनी हेर मळार गोंयची ह्या 3 वर्सांत बरी प्रगती जाल्या अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां। स्वयंपूर्ण गोंय उपक्रमाक 3 वर्सां सोमारा पुराय जालीं। ह्या फाटभुंयेर स्वयंपूर्ण मित्रांक संबोधीत करपाक घेतिल्ल्या विसीत ते उलयताले। जलजीवन मिशन, ग्राम सडक, स्वामित्व येवजण तशेंच शेतकारां खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो तशेंच हेर मळार काम करून गोंयची सर्वांगीण उदरगत करपाक सरकाराक येस आयला अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां। स्वयंपूर्ण गोंय ह्या प्रोग्रामाच्या निमित्तात आमी ठरयलें की अंत्योदय, ग्रामोदय, सर्वोदय ह्या तत्वाचेर गोंयचो विकास करपाचो। आणि म्हणूनच आमी हावजिंग फॉर ऑल, वॉटर फॉर ऑल, सॅनिटेशन फॉर ऑल, इन्शुरन्स फॉर ऑल, इक्विपमेंट फॉर दिव्यांग आणि सोशल सेक्टर स्कीम फॉर ऑल ह्या तत्वाचेर सगळ्यो स्किमी राबयल्यो आणि त्यो सगळ्यो स्किमी सगळ्यांचेर व्हरपा खातीर आमी मोठ्या प्रमाणात काम केलें आणि ते यशस्वी जालें। हातूंतल्यान आमी 100% सॅच्युरेशन ज्या स्किमींनी पावले। जलजीवन मिशन हे आमी ही योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, स्वामित्व योजना, भारतनेट ह्यो योजना सगळ्या पर्यंत पावूंक शकले। सॉयल हेल्थ कार्ड आमी 130.80% हे सॉयल हेल्थ कार्ड सगळ्या लोकां पर्यंत पावयले। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 94% लोकां पर्यंत पावयली। किसान क्रेडिट कार्ड 96.48% लोकां कडेन पावयली। PM किसान सन्मान निधी हे 97% लोकां पर्यंत पावयली। हे रिकॉर्ड सगळे नीती आयोगाच्या हेच्यानुसार आसा। हे कार्यक्रम आमी वेगवेगळ्या लोकां पर्यंत पावोवपाचो आमी ध्यास घेतलेलो आणि त्या निमित्तात आमी ते कार्यक्रम करपाक शकले। हरशीं दूध, भाजी, चिकन, मटणा खातीर गोंयाक महाराष्ट्र, कर्नाटक तशेंच हेर राज्याचेर निंबून रावचे पडटाले। मात आतां 40% ह्यो वस्तू गोंयांत जाता अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां। दुसरी गजाल, टू रिड्यूस द डिपेंडन्सी ऑन द नेबरिंग स्टेट, आमी भाजी, चिकन, मटन हे सगळ्या गजाली खातीर दुसऱ्या राज्यांचेर डिपेंड आसताले, जावं ते कर्नाटका, महाराष्ट्रा किंवा उरलेली सातत्यात दूध आसतले, भाजी आसतली ही आमी दुसऱ्या राज्यांतल्यान हाडटली। थोडी तरी डिपेंडन्सी कमी करची म्हणून आमच्या गोंयकार भाव आनी भयणींनी खूब मोठ्या प्रमाणात भाजी, चिकन, मटन, दूध हाजी सगळ्याची हांगासर तयारी करपाक सुरवात केली आणि निदान हे आमकां लागता तेज्या 40% तरी प्रॉडक्ट हांगासर जावपाक लागले। ही खाशेली गजाल आसा। सगळ्यो केंद्र सरकाराच्यो योजना, राज्य सरकाराच्यो योजना सॅच्युरेशन्स आमी करपाक शकले, ही एक खूब बरी गजाल आसा। त्या निमित्तात गांवांनी अशा पद्दतीची स्वयंपूर्ण केंद्राय जाली। पंचायत हे आमचे स्वयंपूर्ण केंद्र म्हणून वळखोवपाक लागले आणि निश्चित रित्या आमी पळयता एग्रीकल्चर, डेरी, फिशींग ह्या सगळ्या सेक्टरांत आमी वेगवेगळ्यो स्किमी, योजना करपाक लागले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। परतीच्या पावसाक लागून जायते कडेन भात आडवे पडला। उटंगाराचो पावस तशेंच नेटाच्या वाऱ्याक लागून जायते कडेन भात शेतीचे बरेच लुकसाण जाला। ताळगांवाय बी हीच परिस्थिती आसा। हाती तोंडाकडे आयिल्ले पीक पावसाक लागून पिड्ड्यार जाल्ल्यान शेतकारांचेर हुवाळ आयला।
पावस आनी वाऱ्याक लागून भात सकयल पडला ते भायर शेतात उदक तुंबून राविल्ल्या शेतकारांची सामकीच गैरसोय जाल्या. पयलो जून देखून कांयच पावस नासलो. मागीर जुलय कमेज जाताच मदेकात पावस पडलो तो एकदमूच चड पडलो सामको. आनीक तेन्ना तितलो इफेक्ट जावंक ना तो. पावस जालो देखून उदक सगळें जिरोन मातयेक गेलें तें आनीक जाय तशेंच रावलें. आनीक ऑगस्टाचो म्हयनो आख्खोय ड्राय गेलो. आनी तेन्ना हे आमचे तांबट हाती भायर सरपाचो टायम तेन्ना पावस जाय आसलो पूण त्या टायमार पावस पडोंक ना आमकां. मागीर देरेपे ते 15 दीस जाले फोर्टनायट जालो पळय पावस पडला पळय तो एकदमूच पडलो आनी ही परिस्थिती जाली पळय हिंगासर दिश्टी पडटा पळय ती. हाजे आमकां कांयच मेळपाचें ना कित्याक उदक कितलें जालां हिंगा. कित्याक पयल्या सद्या उदक वचपाक फ्लो जावपाक वाट बंद जाले सगळीं झाडां जावन. दुसरें हिंगासर सकयल पडलें म्हणटकूच सगळे पारये येता आनी तेजेर वयर बसता आनी ते आनीक प्रेस करता आनी सकयल वयता आनी तेका मागीर उदकान तें उरलें जाल्यार तेका कोंब येता आनी तें मागीर तशेंच काडपाकूय मेळना आनी जेवपाकूय उपकारना. तेका लागून हे सगळे आमचे लॉस. 4800 टोटल. तातूंतलें जर तूं 2,500 गेलें तें उरता पळय तें वयर मातशें सुकें आहा पळय तातूंतलें मेवतलें. उरलें मेवपाचें ना आनी कांयच तें. दसरो दिवाळे कडेन शेतकार भाताची कापणी करतात पूण कापणे पयलींच परतीच्या पावसान शेतकारांक घाम काडला. ताळगांवच्या शेतकारांनी 4000 एकर शेती रोयल्ली पूण पावसाक लागून 2500 एकर शेती पिड्ड्यार जाल्या. उरिल्ले पिकूय हातीक लागतलेच हाची कांयच शाश्वती ना अशें शेतकार म्हणटात. पोरणे आसतना पडले न्हू ते थोडे आनी मोदें एकादान पारये सारके स्वता येता ते पडले म्हणटा सगळें उडोवंक शकतात. आतां ते तोंडे आतां उबें करता बांदता आनी जालें जाल्यार बरें आहा. नुकसान पावस चड पडटा न्हू. हय कांय सांगूंक जायना कशें आनी कितें पळय तें. आतां फकत आमी आतां कितें ट्राय करता बांदून उबें करून कितें जाता तें बरे भाशेन तें मेळटलें काय म्हणून जेवण. पूण कितें लुकसाण जाता तें आमच्यांनी कांयच सांगूंक जायना. आनीक मागीर आनीक हातीक मेळचें ना तें घडये तूं मेळूंक शकता तेका. ताप पडली आनी परतो पावस पडलो जाता वयर कोणचेचेर घडये खूब मेळूंक शकता. नाजाल्यार ती कोणची मोडोन उदकान पडटली. आतां तो वाऱ्या बारा आतां तें पडलां आतां आनी कितें वारें बारें जाल्यार घडये आनीकूय पडोंक शकता. तें कांय सांगूंक जायना. गोमंतक टीव्ही खातीर ताळगांवच्यान वर्षा आश्वेकर. महात्मा गांधीजीक जर खऱ्या अर्थान आर्गां ओंपतलीं जाल्यार गोंयांत नितळसाण राखप म्हत्वाचें अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गांधी जयंती निमतान आयोजीत कार्यावळींत केलें. अंत्योदय, ग्रामोदय आनी सर्वोदय ह्या तत्वांचेर उदरगत जावपाची गरज मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार उक्तायली. हांव गोंयांतल्या म्हज्या सगळ्या तरणाट्यांक, विद्यार्थ्यांक, श्रमजीवी बाकी सगळ्या जाणांक हांव आयच्या दिसाची परत एकदां परबी भेटयता आनी सातत्यान आमी खरी महात्मा गांधीजी स्वच्छता आमी खऱ्या अर्थान जर श्रद्धांजली दितले आसत जाल्यार हें गोंय स्वच्छ सुंदर दवरुया. हांव परत एकदां समेस्त गोंयकारांक उलो मारता की गोंय हें माणकुलें ल्हानशें राज्य. हें राज्य आमकां सातत्यान जर तेजी आनीक प्रगती करपाक जाय आसत जाल्यार आमी अंत्योदय, ग्रामोदय, सर्वोदय ह्या तत्वाचेर उदरगत करतले. पण म्हाका दिसता तीच उदरगत त्याच पद्दतीन फुडें व्हरपा खातीर तुमचे सगळ्यांचें सहकार्य जाय. तुमचे सगळ्यांचें सहकार्य जाय सगळ्या बाबतींत. स्वच्छतेच्या बाबतींत, सर्वधर्म समभावता हांगा मेंटेन दवरपाच्या बाबतींत आनी ही ट्युरिस्टीक स्टेट म्हणून फक्त भारत देशांत न्ही तर जगाच्या नकाशाचेर गोंय हे सगळे जाण वळखतात. पुराय कदाचित भारत देश म्हटलो काय गोंय अशेंय म्हणपी ट्युरिस्ट आसा. थंयसर सर्वधर्म समभावता मेंटेन करप ही गरजेची आसा. अबकारी खात्यान वास्को बायणा वाठारांत 2 दुकानांचेर धाड घालून 92,000 सोरो जप्त केलो. दुकान मालकाचेर अबकारी खात्यान कागाळ नोंद केल्या. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा. आयज गांधी जयंती आयज एक्चुअली ड्राय आसा म्हणजे सगळे लिकर शॉप्स आसा पळय ते बंद आसा. म्हणजे ताका लागून इन व्यू ऑफ द गांधी जयंती बट ड्राय टुडे वी आर कंडक्टिंग इन्स्पेक्शन अराउंड होल मार्मोगांव तालुका. And we started first in Baina area from city of Baina. Then Baina get
एक आमकां अशें एक डावट कसो आयलो की ते शॉपांतल्यान जायते लोक थंयसर एकठांय कशे आशिल्ले देट वॉज अ ग्रॉसरी शॉप सो बेस्ट एक सस्पेक्ट कशें म्हणून आमी थांबले थंयसर आनी तांबून असं बेश्टें पयलें तुजें ग्रॉसरी शॉपान कांय नाशिल्लें पूण ताका आनीक वाट आशिल्ली ती वयर मेजनीज हें आशिल्लें ताका फ्लोर आसलो थंयसर तेणें तें सामान दवरलेलें स्टोर करून दवरलें पूण एक 100% तें फकत लोकांक दिवपाक अशी पार्सल दिता लागलो जेन्ना आमी तें विचारलें हें कशें तें आपल्याक खबर ना म्हणलो सो इट वॉज कम टू नो दॅट फॉर नॉलेज दॅट इट वॉज फोकस फॉर द सेल फॉर फ्रायडे कितली शॉपां एक तेजी 2 शॉपां आसा पूण एका वॉल तेका भितर ना पूण शटर 2 आशिल्ले पूण वयर मेजन आशिल्लें तें तेका इक्वल आशिल्लें सो थंयसर तेणें सांगलें पुढे इन्व्हेस्टिगेशन कशें आसतलें सॉरी इन्व्हेस्टिगेशन करता तुमचे कशें आसतलें इन्व्हेस्टिगेशन करता आसतना आमी जेन्ना पळयलें सगळें सोदताले आमी कितें आमकां डावट पडलो कितें जेन्ना अशें जे कितें बेश्टें लेबर लोक आसतले बेश्टे त्या ग्रॉसरी शॉपाचेर येवन बेश्टे गर्दी करून रावना सो कितें पण आसूंक शकता सो ताका लागून बेश्टें एक डावट धरून आमी बेश्टे भितर सरले तेन्ना बेश्टें सगळें पळयलें बारीक बारीक कितें आशिल्लें तेन्ना तेजें कांयच नाशिल्लें जेन्ना मागीर आमी भितर तेजेर पोती येवचेले तेन्ना थंयसर तेजें आमकां मेळ्ळें तेन्ना विचारलें लोकल ना आपणें बेश्टें हाडून दवरिल्लें पूण तें आमी सगळें सीज केलें सारकें आनी तेजो ऑलमोस्ट लिकर पासून अरावंड 66,000 आशिल्लें सो एक एबेंडंट जाग्याचेर तुमकां लिकर मेळूंक मेळटलें ना दॅट इज अ सेकंड केस ही फर्स्ट आसा तेचा लिकर सीज केल्लो आसा आमचे कस्टडीन घेतलो आसा आनी तेजेर आमी केसूय बूक केल्ली आसा फॉर वायलेशन ऑफ ड्राय डे इन व्यू ऑफ द गांधी जयंती आनी सेकंड म्हळ्यार तशेंच आमी मुखार वचून आमचे अनेक सस्पेक्ट कसो मेळ्ळो म्हणजे अशें लोक येता वयताले पूण कांयच नाशिल्लें जेन्ना बेश्ट सायडीन रस्त्याच्या पाडीक बरें भितर झाडांनी कशें बेश्टे गाडे कसो प्लास्टीक पोती कशें आशिल्ल्यो आनी जायते एमटी कार्टून कशें आशिल्ले सो तेन्ना आमी बेश्टें पळयलें म्हणजे थंयसरी थोडे सामान दवरलेले 4-5 कार्टून अशें आशिल्ले पूण जेन्ना थंयसर आमी पावले तेन्ना कोण ना जाले आशिल्ले पूण ते बेश्टे लोकल तशें जेन्ना आमी विचारलें की हो कोणाचो कितें तेन्ना तें आमकां कांय खबर ना हम लोग ऐसा जार आता पूण ते सस्पेक्टान ते आमकां कशें भितर दिलें तो ऑलमोस्ट आमकां मात 26,000 म्हणजे टोटल 65 प्लस हो धरून म्हणजे ऑलमोस्ट 92,000 आमी भितर सीज केला आसा हाडून आमचे कस्टडीन दवरिल्लो आसा आनी फुडलें आतां इन्व्हेस्टिगेशन आमी चालू करता दोनी वास्को एक्सायज डिपार्टमेंटान 2 जाग्यार छापे मारून सोरे धरलेले आसा टोटल अमावंट 92,000 सोरो आसा आनी हे सोरो एक एबंडंट प्लेस अशें बायणा आनी दुसरो छापो तेंच्यांनी मारला जो एक शॉपाच्या सायडीक तेंच्यांनी मारलेलो वास्कोच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर शुभम शिरोजी गांधीजी कडल्यान सध्याच्या सरकारान लोकशाय कशी घटमूट दवरची ते शिकचे अशें विधान आमदार विजय सरदेसाय हांणी केला वर्सांतल्यान एकदां स्वच्छ भारत आनी श्रमदान केलें म्हणून जायना गांधीजीची विचारसरणी तशेंच मुल्यां लोकप्रतिनिधींनी आपणावप म्हत्वाचें अशें विजय म्हणटा गोंयांत सध्या लोकशायेच्या मुल्यांक गुड्याक मारून सरकार काम करता अशेंय विजय म्हणटा चड करून कित्याक गांधी म्हणटा तो सगळ्यान जगांतली व्हडली लोकशायेचो प्रतीक इंडिया इज कॉल्ड द वर्ल्ड्स लार्जस्ट डेमोक्रेसी and that democratic foundations were set by Gandhiji. So Gandhiji कितें म्हणटा की डेमोक्रेसी जितली उरपाक जाय जे डेमोक्रेसीन सेक्युलर स्पिरीट आसतलें रिलिजियस टॉलरन्स आसतलें कम्युनल हार्मनी आसतली स्वदेशी आसतलें सो हे दीज आर सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ पीस अहिंसा ह्यो सगळ्यो वस्तू आहा गांधीच्या गांधी इज नॉट ओनली अ सिंबल ऑफ स्वच्छ भारत and made into the national janitor of India की ताका एक टॉयलेटाचेर सिंबॉल घालून गांधी जायना एक वराचें श्रमदान केलें वर्साक गांधी जायना गांधी म्हणटा तो लोकशायेचो फावंडेशन आनी जे गोंयान मंत्री उलोवंक लागल्या की लोकशाही गोंयान चड जाल्या म्हणून तांकां ही मेसेज की लोकशाही जितली उरूंकूच जाय गांधी जयंतीच्या निमतान 11वा स्पेशालिटी सर्व्हिसान कळंगुटे दर्यादेगेर नितळसाण मोहीम घडोवन हाडिल्ली 2 ऑक्टोबराक 11वाच्या कर्मचाऱ्यांनी सकाळ फुडें बागा दर्यादेग नितळ करपाक सुरू करीत ही मोहीम कानोळे दर्यादेगेर मेरेन सोंपयली 11वा पुराय राज्यभर गोंय पर्यटन विकास महामंडळाचे टॉयलेट आनी चेंजिंग रूम चलयता आनी बरी सेवा पर्यटक दिता मैं एकत्व ग्रुप का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ हम लोग यहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट से जो पे टॉयलेट्स हैं उसका ऑपरेशन मेंटेनेंस रहता है आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर हम लोग एक बीच क्लीनिंग ड्राइव स्टार्ट कर रहे हैं तो उसी का ही हम लोगों ने आज एक इनिशिएटिव लिया है गांधी जी के जन्मदिन पर
और कब तक किधर से किधर तक स्टार्ट होगा ये अभी हम लोग बागा बीच से स्टार्ट करके कलंगूट तो कंदोलिम बीच तक इसका पूरा क्लीनिंग ड्राइव करेंगे और स्वच्छ भारत अभियान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को मीट करते हुए ये हम लोगों ने। गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव सुमेधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता। आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।